कळंगूटच्या आम आदमी पक्षाचे फुडारी सुदेश मयेकारान वैयक्तीक कारण सांगून बुधवारा पक्षाच्या वांगडी पदाचो दिलो राजीनामो। फाटल्या 3 वर्सां ज्या कंत्राटदारांनी रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे केलां त्या सगळ्या कंत्राटदारांचेर अभियंत्यांचेर 45 दिसां भितर करची कारवाय मुखेलमंत्री दोतोर सावंताचो निर्देश। जून म्हयन्याच्यान दर एका म्हयन्याक येतलें विजेचें बील चड वेळ लांबोवचें ना। चडांत चड 30 ते 33 दिसांचे विजेचें येतलें बील वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली माहिती। भाजपांतल्यान आयिल्ल्यांक तिकेट दिल्ल्यान काँग्रेसीक स्विकारची पडली हार। आदल्याच आमदारांक तिकेट दिल्ली जाल्यार जैत आशिल्लें निश्चित। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचें वेंचणूक निकालाच्या म्हयन्या उपरांत वक्तव्य। शिरगांवच्या लयराई आईची होमखण जात्रा 5 मायाक कोरोना काळाच्या 2 वर्सांच्या काळखंडा उपरांत दबाज्यान जात्रा मनोवपाचो देवस्थान समितीचो निर्णय। मांद्रे मतदारसंघातलो आतां विजेचो प्रश्न जातलो सुटावो। मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान 95 कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाक दिल्या मान्यताय। वीज सबस्टेशन आनी हेर कामांय लागतली मार्गाक आमदार जीत आरोलकरान दिली माहिती। IPHBंत कंत्राटी पद्दतीन कामाक आशिल्ल्या 28 कर्मचाऱ्यांक सेवेंतल्यान मुक्त करून सरकारान तांचेर केला अन्याय। मुखेलमंत्री, भलायकी मंत्री आनी गोमेको डिनाची भेट घेवन तांकां परत कामार घेवपा खातीर करतलो यत्न, विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोचें म्हणणें। आंबेडकर भवनाचें काम वर्सां भितर करतले सुरू। मागाशिल्ल्या वर्गाक घर शिक्षणा पासून दवरचें ना वंचीत। आपलें सरकार आंबेडकरांच्या विचारधारे प्रमाण वतले फुडें म्हूण मुखेलमंत्र्याचें आंबेडकर जयंती निमतान उतर।